रेडी ओके अजय. सगळ्यांक तुमकां परत एकदा ह्या पवित्र आझाद मैदानाचेर येवकार. जे पांयार शिरगांव विलेजरांनी फाटले 3 दीस आंदोलन तेंच्या गांवांत 39A एक झोन ऑफ चेंज जाता तेज्या अगेन्स्ट स्टार्ट केल्ले आसा आनी तेंचो आमदार आनी तुषार गांवस व ट्रायबल थंयसरलो विलेजर दोगूय इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. सांगपाक खूब दूख दिसता. दोगांची हेल्थ कंडिशन खूब वायट आसा आनी सगळे तेंचे पॅरामिटर्स आहा ते कमी जावूच आसा. मात हे सरकाराक जाग येना. आयज एक व्हडली मिटींग घेवन सरकाराचे कान दोळे उगडपाक आमी प्रयत्न केलो तर पूण सरकारा कडसून कांयच आमकां कम्युनिकेशन येवंक ना. जी फायल मूव जाला तिचो काय अजून पत्तो ना. म्हणून आमी तुमकां सांगलेले सकाळी की 4 नंतर सगळे आमी डिस्कस करून डिसायड करतले. आमी सगळ्यांनी डिसायड केला की ह्या 39A अगेन्स्ट हो जो मुवमेंट आसा आमचो तो फुडें व्हरतले आनी फाल्यां ह्याच आझाद मैदानाचेर ह्याच पवित्र भुमीचेर सांजचे 4 वरांचेर करो या मरो आंदोलन, महाआंदोलन असले आंदोलन हे गोंयकार आमी करतले. बारीक समाजाचे लोक करतले. आमचे ऑपोजिशन लिडर्स, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक एक्टिविस्ट, प्रत्येक NGO सगळे मेळोन आमच्या विरेश बोरकाराक आणि पायम विलेजर्स जे आहा तांकां सपोर्ट करपाक फाल्यां हे कौरव रुपी BJP सरकाराक त्यांच्या अगेन्स्ट जे आमी हे युद्ध रचयला गोवा अगेन्स्ट 39A ताका लागून फाल्यां करो या मरो आंदोलन जातले, महाआंदोलन जातले. जशे आयज तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित जाल्ले तशेंच फाल्यां सांजचे 4 वरांचेर सगळ्यांनी येवचे आनी आयुश्यान हे BJP सरकारान जशें आंदोलन पळोवंक ना तशें फाल्यां करपाक जाय आमकां आनी तशें एक चेतावणी दिता. आमी एज सगळे गोंयकार जे एकठांय जाला, युनायटेड जाला, ते सगळे एक शिटकावणी दिता हे कौरव रुपी BJP सरकाराक की जे तुम्ही तुमचे जे सत्ता आसा ते सत्तेन केन्नाच पावना तसले आंदोलन फाल्यां जातले. हे सगळे आमी डिसायड केल्ले आसा. सगळ्यांक अपील करता सगळ्यांनी फाल्यां परत येवचे. दुसऱ्या विशयांचेर हांव मागता आमच्या वांगडा सगळे आमचे लिडर्स आहा, ऑपोजिशन लिडर्स आहा, पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स आहा आनी विलेजर्सूय आसा. ही प्रेस कॉन्फरन्स ते फुडें व्हरतले. आज जेन्ना सकाळच्या वेळार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता सांगलेलें आसा, अल्टिमेटम दिलेलें आसा, पूण हो सरकार फक्त प्रोटेस्टाची भाशा समजोता. हे गेले 4 वर्सां ह्या सरकाराक फक्त प्रोटेस्ट जाय. आनीक जेन्ना एक आमदार आनी जेन्ना हाऊस आपयलेले आसा तेजें काम जावं क्वेश्चन घालपाचें, कॉलिंग अटेन्शन घालपाचें जायत काम आसा. हिंगा स्पिकराचें कर्तव्य जाता हिंगा येवन आमदाराक मेळपाक. कोणूच येवंक ना, ह्या सरकाराक पडोवंक ना आनी ह्या सरकाराक लायफ गेल्यार पासून पडपाचें ना. आज म्हाका दिसता जेन्ना एकठांय आमी सगळे जाले आमकां दिसता की एक मॅसिव फाल्यांच्या दिसाक 4 वरांचे सगळे गोंयकारा कडेन आमी मागता. कित्याक आमी सगळे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर हिंगा आसा की आमी फाल्यां मोबिलायज करपाचे आनीक लोकांक 4 वरांचेर हिंगा आपोवन आमी नेक्स्ट स्टेप घेतले. कित्याक आज
जेन्ना विरेशाक जरी तो तें जाता फाल्यां तुमकां जातलें. इतली दादागिरी इतली हुकुमशाय आमी हिंगा वायलंट प्रोटेस्ट करपाक येवंक ना. आमी बरे भाशेन बसून ह्या सरकाराक शिटकावणी दिलेली की अल्टिमेटम दिलेलो कांयच ना. मुख्यमंत्री न्हिदला, दुसरे मंत्री न्हिदला, ताका कांयच पडोंक ना. आनी ही दादागिरी ही हुकुमशाय लोक सुप्रीम आनी म्हाका दिसता पिपल्स पावर आमी फाल्यांच्या दिसाक आमी दाखोवन दिवपाक जाय. वी हॅव टू फोर्स द गव्हर्मेंट to make sure that finally we are elected representatives because of the people, and the people do not want such harmful projects to our environment, to our ecology. त्याच पद्धतीन हांव सगळे एक्टिविस्ट जावं NGOs जे ऑर्गनायझेशन आसा ह्या सगळ्या ऑर्गनायझेशना लागीं मागता आमी एकठांय फाल्यांच्या दिसाक जावपाक जाय. थोडे आयले थोडे येवंक ना. म्हाका दिसता सगळ्यांनी प्रयास करपाक जाय कित्याक सगळ्यांचो हेतू एकूच की हे 39A रद्द जावपाक जाय. तर रद्द जातले जाल्यार सगळे शक्ती जे पण ऑपोजिशन आसा आमचे मदें डिफरन्सीस सोडून आमी 4 वरांचेर फाल्यां हिंगा असेंबल जावपाक जाय. आनीक म्हाका दिसता एकवट दाखोवपाक जाय कित्याक आज जरी तर जी क्षमता बाब विरेश बोरकारान दाखोवन दिलेली आसा तेका तेंको जरी तो दिल्यार गोंयकाराचो मोग आख्खे गोंयभर लोक हिंगा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 4 ते 5 हजार लोक जावपाक जाय. आनी हे लोक जेन्ना एकठांय जातले त्या वेळार म्हाका दिसता दिस गव्हर्मेंट विल बी फोर्स. आज हो सरकार फक्त हीच भाशा समजता, हेका आनी कसलीच भाशा समजपाक येना. तर हांव मागता गोंयकारा कडेन की आमी फाल्यां 4 वरांचेर हिंगा असेंबल जावपाक जाय. पुलिसांकूय टर्मिनेट करपाक जाय ते 100% ते डिमांड सांगलेले. पुलिसां पयलीं हें करपाक जाय ते. आज जे भाशेन आम डिसिजन घेयला हांव हिंगासून एक डिक्लेअर करूं सोदिता. काल सायन्सा 3 वरांचेर 3 वरांचेर मुगे 750 लोक पूण मिनिमम भायर सरपाक बसीन येवपाक हिंगा ताकी आमी 4 पावपाक. हे म्हाका सोता आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोकां उलो की आम भायर या. आम एक 50 जाणू समज एक विलेजींतू भायर येयलो जाल्यार तितलो लोक हिंग पावतलो. तेच भाशेन शेजारच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कोणाच्यान बस करूं जाता, जे पॉलिटिकल पार्टीच्यान बस करूं जाता, जे NGOन बस करूं जाता, आपल्यागे आज अरेंजमेंट कराय ताकी लोकांक एक क्लियर मेसेज येवपाक की 3:15 म्हळ्यार बस सुटपाक, 4 जाच पयलीं बस पावपाक आनी लोक मोबिलायज जावपाक. मुको टॅक्सी ड्रायव्हर आहे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आख्खे साऊथ गोवाचे नॉर्थ गोवाचे सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांक उल माता. कित्याक उल माता कित्याक आज जेन्ना गोंयभर उल माताय तेन्ना तुमगे इश्यूआ लागून आमी सगळे एकठांय जाताय. आज तुमी येवपाक जाय विरेशा तेंको दिवपाक. हे गोंयची इश्यू आज 39A लागून तुमी एकठांय जावपाक जाय. सगळे चड आहाय भुरगे तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर जायत जाण हे आय तुमगे लायन अप कितून आहा ती चोय तुमी हे आय. हांव आनी एक उल माता आमगे जो यूथ आहा युथा उल माता यूथ सगळे भुरगे कॉलेजीसून जे कोण काबार जाता कॉलेज जे कोण कॉलेजी क्लासी अटेंड करून असो हिंग येवपाक शकताय सगळ्या उल माता तुम सायन्सा 4 वरांचे पावाय. इस्कला भुरग्यां उल माता जे इस्कला भुरगीं बोगले आहाय आपल्या माय पायक सांगाय आणि यू ऑल ऑल्सो टेल देम मामा लेट अस गो, पापा लेट अस गो and bring your parents here. This is called unity. Let us show Goa tomorrow that we are here in love of Goa's land. We are here to make sure that our village is going to get strength with our support and everybody comes here tomorrow evening at 4 o'clock. फाल्याचो प्लॅन प्रॉमिसिंग आपण आयतार जावन लोक पावंक ना कशें तुमी एक्सपेक्ट करता फाल्यां कामाचो दीस लोक पावंक ना ते जाले बट वी हॅव टू इंडिव्हिज्युअली स्ट्रॅटेजिकली प्लॅन. लॉट ऑफ पीपल आर स्टील लोक गेल ना म्हणा बट डेफिनेटली इट वॉज डिसाइडेड very fast late in the night that it has to be mobilized. Definitely tomorrow strategically we have decided. Everyone has agreed, all the political parties, all NGOs, activists, we were together. Finally, this is a people's movement. This is not a political movement. Yes, Viresh is a representative, but he's got a golden heart. He's Goinkar first. That is the reason why he's today on the hunger strike. So, together as Goans, this is our Goinkar point. This should be our unity. And this unity is what we are looking at.
डेफिनेटली आय थँक ऑल द पीपल इतलो लोक येयलो बट डेफिनेटली द स्ट्रायक स्टील कंटिन्यूज अँड टुमॉरो वी विल मोबिलायज एट द लार्जेस्ट. ओके युरी राजेश फळदेसाईन स्टेटमेंट केला की 39 हे आधी स्क्रॅप जावचे ना म्हणून. I do not want to come. See, please do not divert any attention. मग तो बोर्ड मेंबर हा जो TCPचो बोर्ड मेंबर हा तो तेका लागून. I have made it very clear that this 39A needs to be struck down. This is my opinion. Please do not ask me on some other people's way. Whoever tells me, whoever will try and come and tell me, it doesn't matter. I don't give a damn. 39A needs to go and it has to go. ओके युरी बाब तुम्ही फाल्यां जो करो या मरो आंदोलन म्हणटा न्ही सो कितें आसतलें स्वरूप त्या आंदोलनाचें फाल्यां दवरया मातसो आतां सांग मुता. मग चड लेट जावचे ना 4 म्हटल्यार चड लेट जावचे ना. लोक फाल्यां आमी जे गांवकार ओरिजिनल जे तेमी इट इज देअर मुवमेंट. Viresh has supported their village. Whatever call they are taking, keeping them into confidence, we are going to move ahead. It is a call given by them. Let us remember that. And through them, we are giving a call to all our Goan brothers and sisters that we need to come in large numbers. राजेश कुंभारजुआ हाँ MLA राजेश फळदेसाई ते सांगले. ताका कितें तरी खबर आसा पयलीं 39 बोट्या कांय खबरूच ना तो सांगता उलयता राजेश फळदेसाई बोटो म्हणटा कितें खबर आहा बोट्याक त्या उलयता म्हणटा तो म्हणटा म्हणून फोटो घेता फाटी माईक दी बाबा हय शंभर फोटो धाडला धाडटा हॅलो हां हॅलो हॅलो हां पळय आता आम्ही सकाळी अल्टिमेटम दिल्लो एका ती फाटी काय म्हणून स्क्रॅच कर म्हणून करूंक ना तिसरो दीस तेजो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.